आमी ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट एप्रुवला खातीर धाडिल्ले आसात. आमकां मॅक्झिमम फंड दिवचो असो एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आमच्यो खेलो इंडिया सेंटर जे आसा एक्सलन्स, त्या खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटराचो एक नवें हॉस्टेल खातीर एक प्रपोजल घातिल्लें आसा. तें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण आतां सध्या खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटर आमच्या मिरामारच्या टुरिझम सेंटरान भितर चलता आणि ते रेंटल आमी घेतिल्ले आसात. सो आमी ऑलरेडी जागा आयडेंटिफाय केल्ली आसात. आमच्या स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स जो आसा म्हणजे DSYचे जे ऑफिस जे आसात त्या ऑफिसाच्या सायडीच्यान आमी एक 100 भुरगीं एकोमोडेट जातलीं. सो सध्या आमचे कडेन 73 भुरगीं खेलो इंडिया सेंटरान भितर आसात. ती 100 भुरगीं एकोमोडेट जातले अशे तरेची हॉस्टेलाची एक तातूंत भितर एक वेगळे वेगळे बिल्डिंग्स अशें एक प्रपोजल आमी काल घातिल्ले आसात. आणि डेफिनेटली ही हॅज टेकन इट पॉझिटिव्हली. आणि खेलो इंडिया सेंटराक हे दिवपा खातीर आदरणीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी सुद्दां खूब सिरियसली घेतिल्ले आसात. आणि तें प्रपोजल आमकां एप्रुवल जावपाची शक्यता आहा.